विलेज पंचायत बेटके खांडोळा हेची आयज स्पेशल मिटींग आसलेली रिगार्डिंग नो कॉन्फिडन्स मोशन्स अगेन्स्ट सरपंच दिलीप नामदेव नायक. तेन्ना 9 मेंबर प्रेजेंट आसलेले. तितून फेवरान गेले 5 जाण. श्रद्धा पट्टे, वसंत नायक, शेखर घाडी, रमिता रमेश गावडे आणि संजीवनी के तळेकर. आणि माझ्या अगेन्स्ट गेले मनोज कुमार नायक गांवकर, उदय नायक, लिपिका पडते आणि दिलीप नायक. आणि मोशन पास जालें 5 अगेन्स्ट 4 वोट्स. फाटल्या दिसांनी तूं सरपंच आशिल्लो, म्हाका दिसता किमान 2 म्हयनेच काडले तुवें. कितलो तेंप काडला? 2 म्हयने. आनी रोखडोच तुजेर नो कॉन्फिडन्स मोशन आयलो. आनी ताजे पयलीं जे ग्रामसभा जाल्ली ते ग्रामसभेन अशे गेराचेर आनी विविध एक संघ रावन तुमी असो विकास करतले आनी गेरा सारके प्रकल्पाक आमी थारो दिवचो ना अशें म्हणिल्लें त्या देवा सगळ्यांनी. सो अचानक हो टर्निंग पॉयंट कित्याक? तुम्ही पहिले हांगासर ग्रामसभा जाल्ली आनी ग्रामसभेक आतां तुवें विचारला त्या प्रमाणेच आमी गेरा मेगा प्रोजेक्टाक लोकांचो ओपो जातलो आनी आमी लोकां बरोबर रावतले अशें आमी थारावूय घेतलो की आमी गेराक हें करतलो. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता ही पंचायत ग्रामसभा जाल्या उपरांत 4-5 दिसां भितर आमचेर अविश्वास थाराव हाडलेलो. सो कितें मेन रिजन कितें? मेन रिजन अशें गेराचें तुमी क्वेश्चन विचारला त्या प्रमाणे गेराक आमी ऑब्जेक्शन हाडलें, गांव लोकां बरोबर रावले आनी त्या खातीर गेराचे प्रॉब्लेमा खातीर म्हाका दिसता हो अविश्वास थाराव हाडलेलो आसा. लोकां बरोबर रावलो म्हणून तुजेर अविश्वास थाराव हय, लोकां बरोबर गेराक हांव लोकां बरोबर मेगा प्रोजेक्टाक आमी ओपोज हाडले. सो आज नो कॉन्फिडन्स मोशनाचेर चर्चा जाल्या, फुडें सरपंच निवड आसा. सो तुमची स्ट्रॅटेजी कितें आसतली? ते फुडें मागीर ठरयतले ना, आमी हें करना कशें कशें आतां तें पळयतले. आतां फक्त हो दिसलो की लोक सगळे कडेन सरपंचाकूच ब्लेम करता, पूण सरपंच हो एकटो नासता. सरपंच बॉडी आसता आनी सपोज सरपंचान खंयच्या प्रोजेक्टाक ओपोज हाडलो आनी बॉडीन ताका उडयलो जाल्यार सरपंच कांयच करूंक शकना. सो आतां तूं स्टँड स्टील रावन पळयतलो? हय, आमी कशें कितें आतां फुडलें पळयतले. फूल बॉडी आशिल्ली न्ही वांगडा, सगळे बॉडीन सांगलें की सपोर्ट आसा म्हणून. हय, पूण तें आतां म्हाका कांय कळना कित्या खातीर रोखडें ते ग्रामसभा जावन 4 दिसां भितर उडयलें न्हू. ओके. आज नो कॉन्फिडन्स मोशनाचेर चर्चा जाल्या. सो अवघ्या म्हाका दिसता 2 म्हयन्या भितर सरपंचाचेर नो कॉन्फिडन्स मोशन गेले ग्रामसभेकय वेवस्थीत तुमी सगळे जाण आशिल्ले आनी अचानक हें जे चेंजींग जे हें आसा तें कितें कशें कितें? 2 म्हयन्या पयलीं जे तुमी पळयलें आसतलें की नवो सरपंच ह्या बेतके खंडोळ्यात जाल्लो बाब दिलीप नायक. म्हणून फाटले 2 म्हयने जेन्ना आमी पळयले मिटिंगेक आसतना की डेवलपमेंटाचेर चर्चा कांय जायनाशिल्ली. सो ताका लागून आमी एक लायक मायंडेड पीपल हॅव कम टुगेदर आनी एक गांवच्या विकासाक लागून आमी आयज परत आमची एक टीम केल्या आनी अविश्वास थाराव आमी तेंचेर हाडलेलो. तो आयज आयच्या हे स्पेशल मिटींग जी व्हिडिओन कॉल केल्ली ते मिटिंगेक 5-4 हितून हो अविश्वास थाराव पास जाल्लो आसा. सो फुडलो हें कितें स्टेप्स कितें? सरपंच कोण फुडें आसतलो? तें आतांच ह्या वेळाचेर सांगपाक आमकां जावचें ना, कारण आनी एक जेन्ना आमकां डेट दिली तेन्ना आमी सगळे बसून डिस्कस करून तेजेर विचार जातलो आनी जो कोण नवीन सरपंच जातलो किंवा उपसरपंचांनी रिजायन दिल्लें आसा ते कोण जातले तुमी येणारो वेळ तुमकां येणाऱ्या वेळार तुमकां कळटलें. सो मेजर डेवलपमेंट आतां तुवें डेवलपमेंटाचेर उलयलें. मेजर डेवलपमेंट असो खंयचो आसा तुमचे कडेन आतां घेवपाक? मेजर डेवलपमेंट इज चडसो जेन्ना हांव 3.5 वर्सां सरपंच पद हांवें भुशयलें तेन्ना चडशें डेवलपमेंट ह्या बेतके खंडोळ्याच्या गांवांत जाल्लें. पूण एक मेजर इन द सेन्स आमची जी बिल्डींग आसा ती बिल्डींग ऑलमोस्ट जाल्ली आसा, तेन्ना म्हाज्याच कारकिर्दीन जाल्ली आसा. सो आतां ती बिल्डींग 1-2 म्हयन्या भितर आमचें म्हाका दिसता हें कामूय ह्या बिल्डिंगेचेर सुरू जातलें. आनी बाकीचो डेवलपमेंट म्हटल्यार एक आमचें तळे वयर बंदारो आमचो एक बांदलेलो आसा, ते सगळे ज्यो गोश्टी ह्यो ह्या सर्व किंवा 1 वर्सा भितर आमकां कंप्लीट करपाच्यो आसा. ताका लागून हे आमी स्टेप घेतलेलो आसा. सो